मायन्स खात्याचे प्री बीड बसकेंत 16 मायनिंग कंपनी वांटेकार. बसकेंत पावणेर काडिल्ल्या 5 ब्लॉकांचेर प्रेझेंटेशन. 27 एप्रिल मेरेन ऑक्शन पुराय. मायन्स संचालक उलयलो. आपाचो दिल्लीचो उपमुख्यमंत्री सिसोदिया, वीज मंत्री जैनाचे मुख्यमंत्री पदाचे राजीनामे. मुख्यमंत्री केजरीवालान घेतले. सिसोदिया लिकर स्कॅमात, जैन मनी लॉन्ड्रिंग केशींत भितर. IBPचो प्रकल्पांक बावटो. 310 कोटींची गुंतवणूक, 2,500 रोजगार संधी. पेडण्यात थिवे पार्क तशेंच पॅकिंग नुस्तेमारी प्रकल्पांक बावटो. लॉजिस्टिक पॉलिसीचेर चर्चा. त्रिपुरा, नागालँड, मेघालयाच्या विधानसभा वेंचणुकेचो एक्झिट पोल. त्रिपुरा, नागालँडांत BJP येता सत्तेर. मेघालयांत BJP तिसऱ्या नंबरार. मतमोजणी निकाल 2 मार्चाक. LPG सिलिंडर 50 रुपयांनी वाढलो. आता गोंयान 1,117 रुपयार सिलिंडर. कमर्शियल LPG सिलिंडर 350 रुपया वाढलो. कळंगूटचो ट्रान्सजेंडर बॉबीक परवरे पुलिसांनी धरलो. कळंगूटचो एकटो शिंदोळकेक पिट्टा म्हण मिरामार दर्यादेगावेल्या ट्रान्सजेंडरांनी केल्लो मिडियार इश्यू. पुलिसांनी घेतली दखल. लीज रिन्युअल, मालकी ट्रान्सफराचे इश्यू घेवन म्हापशेचे बाजारकार आमदाराकडेन. पालिकेन कायद्यान तरतूद करून थाकाय दिवची म्हूण मागणी. कोर्टाचे नोटीशी उपरांत बाजारकारांचेर कलकल. फार्मागुडेर GVM सर्कला कडेन परत ॲक्सिडंट. कॅन्टर परतलो. ड्रायव्हर ट्रकान आडकलो. कॉलेजीचे भुरगे थळ्याव्यांनी केलो साल्वार. लोक म्हणटा रोड इंजिनियरिंग सारकें ना. बाकीची राज्यां करता स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रमाचो अभ्यास. आसामाचे शिष्टमंडळ गोंयांत. स्वयंपूर्ण उपक्रम हेर राज्यांनी चालीक लावपाचे यत्न. गोंयच्या प्रोडक्टांक मार्केट विस्तार. कुडचड्यार सोनपात्राच्या शेतकारांक गोरवांचो उपद्रव. पीक काबार. पदरचे मोडून सगळे उपाय केले, फेल गेले. पुलीस पंचायत काना मनार घेना. लोक मागता शेतकी खात्याचो आधार. देशांत कोविडाच्यो नव्यो 168 केशी. ॲक्टिव्ह केशी 2,257. गोंयांत नवीन 1 केस. ॲक्टिव्ह केशी 12. दर्यादेगांची धूप जावन गोंयांत 10 वर्सांनी वगडायली 15.2 हेक्टर जमीन. भारतान वगडायली 3,500 हेक्टर जमीन. दर्यादेगेवेले जिवावळीक धोको. इस्रोचो रिपोर्ट. वास्को न्यू वाड्यार फातोडेर 6 टू व्हिलरांक उजो. 1 मोटरसायकल, 2 स्कूटरी लासून काबार. 1 स्कूटर अर्दी काबार. 2 डॅमेज. कोणी तरी उजो घाला. थळाव्यांक दुबाव. मंत्री माविन गुदीन केंद्रीय मंत्री गडकरीक मेळूंक दिल्ली. वेर्णा दाबोळे फ्लायओव्हर, 250 EV बसी, बस पोर्ट अशा 650 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचेर चर्चा. गुजरातातल्या अहमदाबादच्या 31 वर्साच्या जैनी शहा आड दाबोळे एअरपोर्टार पोलिसांची केस. CISF स्टाफाच्या कामाक अडखळ हाडली. आंगार गेलो. गाळी घाल्यो म्हूण कारवाय. पेडण्या पोरसकडे क्रायम ब्रांचची धाड. सावंतवाडीच्या नसीर हुसेनाक अटक. 2.5 लाखांचो 2.5 किलो गांजा जप्त. तुर्कीत भूकंपाचो परत धपको. 5.8 रिक्टर ताकीचो भूकंप. एकल्याक मरण. एकूण 70 जखमी. फाटल्या भूकंपात तुर्की सिरियांत सोंपिल्ल्यांचो आंकडो 50,000 पार. मार्च ते मे मेरेन कालोराच्या ल्हाराचे भलायकी मंत्रालयाची एडवायझरी. हाय प्रोटीन खाण जेवण, च्या चड पिवची न्ही. हवामान खात्याचे शिटकावणेचेर नजर दवरची. भौसांक सल्लो. पुलवामात 2 आतंकवाद्यांक मारले. तातूंतलो एकलो कश्मीरी पंडिताक मारपी. 2 सशस्त्र आतंकवादी मस्जिदेन घुसल्या म्हण कळटाच लष्कराची कामगिरी. 1 जवान शहीद.
मार्केट पॉझिटिव्हार उक्ते. सेन्सेक्स पावलो 59,000 वयर, निफ्टी 17,400.